आमी फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलाची मिटींग जाली, स्पेशल मिटींग, आनी त्या स्पेशल मिटींगेन जो म्हाका दिसता हांव जेन्ना चेअरपर्सन आशिल्लो तेन्ना आमी हो मास्टर प्लॅन तेन्ना मास्टर प्लॅन आमी करपाक घेतिल्लो आनी तो तेन्ना मास्टर प्लॅन रेडी जालो फोंड्याचो आनी हांगा सगळें डिटेल आसा सगळें हातून. हे मास्टर प्लॅनांतल्यान जे जे आमी थंय हातून जे इनपूट आसा ह्या मास्टर प्लॅनान सगळे हांगा कितें कितें आसा ते सगळे आतां फेज वायज आमी इम्प्लिमेंट करपाक आज कावन्सिल मिटिंगेन आमी रेजोल्युशन घेतलें की आज फर्स्ट फेजीन आमी हांगा पार्क जो हांगा आमची म्युनिसिपालिटी गार्डना सायडीन जी जागा आसा थंय आमी 4.56 crore ऑलमोस्ट त्या ह्या पयशान सेंट्रल फंड आसा आनी जी सुडांतल्यान आमी हो प्रोजेक्ट फर्स्ट फेजीन जे म्हाका दिसता मास्टर प्लॅनान जे आसा तो एक फेजीन ह्या हातूंत बुकांतले जे आमी हांगा सगळें कितें कितें जाय फोंड्या खातीर हे मास्टर प्लॅन कितें आशिल्लें ते सगळें एक फेज तो तातूंतले इनपूट हातूंतले घेवन एक आमी आतां थंय पार्क करता. आनी तो पार्क आसा की त्या पार्कान आमी वॉकिंग ट्रॅक आसतलो 700 ते 800 स्क्वेअर मिटर आनी तो 6,000 ते 6,000 स्क्वेअर मिटरचो पार्क आसतलो पयलीं म्हणल्यार. तातूंत 700 ते 800 स्क्वेअर मिटराचो हे वॉकिंग ट्रॅक आसतलो 700 ते 800 मिटर. मागीर तेजे फूड कोर्ट आसतलो. मागीर थंय एमपी थिएटर आसतलें खंय जेणे करून थंय आमी वेगळे वेगळे म्हाका दिसता आतां होळीचे फेस्टिवल आसूं, म्युजीक फेस्टिवल आसूं, मागीर थंय आमी कसले आतां आमचे आर्टिस्ट आसा फोंड्या तालुक्यान खूब आर्टिस्ट कलाकाराची भुमी थंय सुद्दां आर्टिस्टान येवन आपले थंय इव्हेंट करपाक शकता, ड्रॉईंग करपाक शकता. सो ते एक आमी एरिया थंय तांकां दवरला. सिनियर सिटीजनाक एक एरिया आसा. तशेंच स्पोर्ट्सा खातीर तातूंत स्पोर्ट्सान वेगळे फुटबॉल आसूं, बास्केटबॉल आसूं, सो मल्टी फेसिलिटी आसतली स्पोर्ट्स थंय फेसिलिटी आसतली ते. आनी मागीर थंय आमी पार्कूय जातलो आनी सुंदर अशें ब्युटिफूल लँडस्केपींग थंय आमी करपाचें ठरयलां. आनी जेणे करून सगळे लोकांक एकूच कडेन सगळें मेळटलें. फूड कोर्टूय आसतलो, वॉकिंगूय जातलें, भुरगीं खेळटलीं, भुरग्यांकूय सगळें थंय प्ले एरिया आसतली आनी आर्टिस्टाक आसतले, सिनियर सिटीजन आसतले. सो हे फर्स्ट फेजीन आमी 4.56 lakhs जो फर्स्ट फेजीन हो जातलो. आनी इवन कडवापान जी एरिया आसा नालाच्या त्या सायडीन जो थंय सुद्दां तांचे लोक हांगा येवपाक ह्या सायडीन येवपा खातीर थंय सुद्दां आमी एक पाथवे थंय ब्रीज थंय घालतले जेणे करून थंयचे लोक चलत डायरेक्ट गार्डनान येवपाक शकता, इवन हांगा म्युनिसिपालिटीन येवपाक शकता. सो हे म्हाका दिसता मास्टर प्लॅनाचें हें काम आमी जें केल्लें जो हे बूक इतलो व्हडलो जो बूक आसा तातूंत कितें कितें करपाचें फ्युचराक त्या बुकान आसा तें जें फर्स्ट एग्जिक्युशन आमी हें आतां फर्स्ट फेजीन करता. आनी फुडल्या फेजीन मागीर आनी हें म्हाका दिसता आज आमी डिसिजन घेतलो बाय डिसेंबर मागीर तेंचें डिसेंबर एंड हें काम सुरू जावपाक जाय सर डिस्ट्रिक्ट टेंडर बीन जावन. सो म्हाका दिसता मनसून सोडलो जाल्यार 1.5 वर्सां भितर हें काम फर्स्ट फेजीन जाता. ओके फर्स्ट फेजीन कितें कितें आसतलें मास्टर प्लॅन आनी कितें कितें आसतलें मास्टर प्लॅन खूब आसा तुमकां की हातूंत कितले फेज आसतले टोटल ना सद्या हातून हांगा ह्या एरियान रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंटान 3 फेजी आसा. सो मागीर तेच्या फुडें मागीर आमी बस स्टँड एरिया आसा मागीर ती जी बस स्टँड एरिया ती सगळी एरिया ती आमी मागीर घेतले. सो हातून खूब आसा ते कशें फिजिबिलिटी पळोवन त्या प्रमाणे एग्जिक्युशन जातलें. गार्डन जें आसा हांगसर ब्युटिफूल गार्डन जावपाचें आसा आनी ह्या कामाक जी सोडा गव्हर्मेंट पयशे आनी ते 4 ते 5 कोटी फर्स्ट फेज, सेकंड फेज मागीर दुसरी, तिसरी फेज अशें करून हें फोंड्या सगळें ब्युटिशन जातलें, ब्युटिफूल जातलें आनी ते लोकांची अपेक्षा आसा. आनी हितून सगळ्या जाणट्या भुरग्यांक सगळें तेजी सोय केल्ली आसा जावं कोणाक खावपाची सगळे तरेची. आनी ही फर्स्ट फेज आतां सुरू जातली आनी फर्स्ट फेज सुरू जाले नंतर हाव लॉंग वील टेक फर्स्ट फेज 1.5 वर्सां भितर ही कंप्लीट जातली. सो सगळ्यांनी आमी तांकां फाटीं दिवया आनी तांकां आमी तें काम करून घेवया जे जाणट्या खातीर, भुरग्यां खातीर, सगळ्यां खातीर आनी थंड वचून बसपाक